येवकार हा समरिता खणगावकर, सुरेख पिळ्याचे हेडलाईन्स। म्हापसा सध्या काबार झाले रस्ते, कोयर आणि नियोजन शून्य कामाक लागून जाला बरेच फामाद। मतदार रस्त्यार कोयर पाविल्ल्यान लोकांक सोंसचे पडटा त्रास। वाठारात दुयेसां पातळपाचो जाला भंय निर्माण। गोंयांत आनीक एक वादळी सप्तक येवपाची आसा शक्यताय। 2, 4 आणि 5 तारखेक केला येलो अलर्ट जारी, जाल्यार 3 तारखेक आसा ऑरेंज अलर्ट। गोंयांत जावपी डबल ट्रॅकिंग हो फकत कोळशाक लागून। हाचो मास्टरमाइंड कोण तो पुराय राज्याक आसा खबर। गोंय काबार करपाक लागून हो सरकार वावुरता, आपान केलो सणसणीत आरोप। आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। म्हापसा सध्या काबार जाल्ले रस्ते, कोयर आनी नियोजन शून्य कामाक लागून बरेच फामाद जाला। वचत थंय कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटा। मतदार रस्त्यार लेगीत ह्या कोयराच्या नरकासुरान हातपाय पातळिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। वाठारात दुयेसां लेगीत पातळपाचो भंय निर्माण जाला। म्हापशेची पालिका करता कितें असो आतां प्रस्न उप्रासपाक लागला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा मतदारसंघान कोयराचो विषय कमी जावपाचें नांव घेयना। म्हापसा वाठारान आमकां कितलेशेच ब्लॅक स्पॉट दिश्टी पडटा। तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता, म्हापसा मतदार कोयराचे साम्राज्य पातळिल्लें आसा। इतली गार्बेज रस्त्या कुशीक पातळिल्ली आसा की हांगासरल्यान यो वच करप्यांक घाणीचो वास घेवन फुडें वचचें पडटा। ही जी एरिया आसा ही रेजिडेन्शियल एरिया। नगरपालिकेन खंय तरी जी गार्बेज आसा ही एवरीडे क्लीन करपाक जाय, पूण हांगा जर आमी आतां पळयशात जाल्यार कितलेशेच दीस जाले ही गार्बेज हांगासरल्यान कलेक्ट जावना आनी सगळे कडेन रस्त्यार ही गार्बेज हांगा पाविल्ली आसा। जाता तितले बेगिना संबंधीत यंत्रणेन हांगासरलो कोयर जो आसा नितळ करपाक जाय। ही जी एरिया आसा ही रेजिडेन्शियल एरिया, हांगा सब रजिस्टर बिल्डिंग आसा। कितलेशेच लोक ह्या बिल्डिंगेन आपले सेल्डीट करपाक येता आनी सगळ्या लोकांक ही गार्बेज हांगासरले गार्बेजीचें दर्शन घेवन फुडें वचचें पडटा। सो जाता तितले बेगिना संबंधीत यंत्रणेन ही जी रस्त्या कुशीक जी गार्बेज पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगावकर आणि वैष्णवी साळगांवकर। गोंयांत जावपी डबल ट्रॅकिंग हो फकत कोळशाक लागून जाता। हाचो मास्टरमाइंड कोण तो पुराय राज्याक खबर आसा। गोंय काबार करपाक लागून हो सरकार वावुरता। आदल्या मुखेलमंत्र्यान हाचो पर्दा फाश केल्लो, ताजोय विरोध आसलो, पूण आतां हो सरकार आपलो फायदो पळयता। आपान पत्रकार परिशदेंत डबल ट्रॅकिंगाक विरोध केलो। गोंयांत वास्कोकारांचे दुख्ख सरकाराक सोडून सगळ्यांक दिसता। वास्को डबल ट्रॅकिंग कोळशाक लागून जाता अशें पयर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन स्पश्ट केलें, पूण हो सरकार फकत गोंयकारांक फटोवपाक उठला। गोंयाक ह्या ट्रॅकाची मात्तूय गरज ना, तरी लेगीत हो ट्रॅक जाता। कारण कितें? फकत पयसो। आपापली बॉल्सां भरपाचें हें काम चल्लां। अमित पालेकरान आरोप केलो। डबल ट्रॅक मेनली बिकॉज ऑफ एमपीटीचो कोल थंय पळय ते फ्रॉड करून 2-4 कंपन्यांक कोलाचे पळय हे दिल्या, पैसे घाल्या हातूंत ते कोलाचे पळय ते प्रायवेटायझेशनच्या अंडर पळय ते बर्थ दिल्या पळय, तो कोल शिफ्ट करपा खातीर हे डबल ट्रॅकिंग आहा। इंडस्ट्री कांयच खबर ना इंडस्ट्री। तुम्ही आज आमकां अशें पळयता म्हणल्यार ही परिस्थिती आज वास्कोकारांची आसा। हो दाजीबा म्हणून आसा पळय, दाजीबा काल ताणें कितें सांगलें, स्टेटमेंट केलो। दाजीबाक एका दाजीबा म्हणून ते सॉंग आसा पळय, आनी हे एका दाजीबा हे सीएम तेन्नाचे सीएम तांचे आयकूंक जाय। दाजी साळकरान जेन्ना तो सांगता ना कॉस्टा खातीर केल्ले म्हणून, अरे बाबा दाजीबा, हे ताणें जे सांगिल्ले तातूंत ताणें क्लियर कट सांगिल्लें की हे सगळे फ्रॉड, ही डबल ट्रॅकिंग इज फ्रॉड। डबल ट्रॅकिंग जी रेल्वेची जाता ती गोंयांक गरजेची ना, तातूंत भितर इंडस्ट्रीक काय फायदो जायना।
कांय प्रायवेटायज इंडस्ट्रीज आसा कोल जे बर्थ हँडल करता तांचे खातीर ते डबल ट्रॅकिंग चल्लां. साऊथ वेस्टर्न रेल्वे जे ट्रॅकिंग करता, डबल ट्रॅकिंग करता, ते फक्त कांय कंपनीच्या फायद्या खातीर करता. आज त्या कंपनीन एका मोठ्या कंपनीची भर पडल्या, ती म्हणजे अदानी, जो मॅक्सिमम कोल जो एमपीटीन येता आणि जो भायर सरता तो फक्त अदानी खातीर वता. आणि हे अदानीचे पार्टनर कोण हे सगळ्या जगाक खबर आसा. कालूय सांगिल्ले, परत एकदा रिपीट करता. म्हणून आज भारतीय आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक दम ना हे बंद करपा खातीर. गोंयच्या विरोधान जे आसा ते बंद करपा खातीर आज तांचा आवाज काडपाचो दम ना. हे ताळो फोडून गोंयकाराक आनी ह्या सरकाराक सांगत आसा की जे डबल ट्रॅकिंग चल्ला ते डबल ट्रॅकिंग जे आसा ते फक्त कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर म्हणून. हाजें कन्फर्मेशन आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटानी दिलें. इतलो तेप आमचो सरकार सांगतालो, आमचे मुख्यमंत्री सांगताले, भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी जे लिडर आसा ते सांगताले की हे डबल ट्रॅकिंग जे जाता ते कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक ना म्हणून. पण आज क्लियर कट सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान इंटिमेशन आयलें की हे फक्त कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर. जेन्ना आता कमी प्रमाणात कोल हँडल जातात त्याच कमी प्रमाणांतल्यान जे लुकसाण मार्मागुआ, वास्को, कांसावली, कोर्तालीम ह्या गांवांनी मागीर मुखार सावड्डे, सांगे गांवचे जातात ते एनवायरमेंटाचे जाता. तातूंत जर हे कोल ट्रान्सपोर्टेशन वाडलें, कोल हँडलिंग वाडलें जाल्यार गोंयकाराच्या आयुश्यान काळोख पसरपाक टायम लागचो ना. जे धंदेकार आसा सादे धंदेकाराक विचारा, तांकां धंदोच ना. दे डोंट हॅव बिझनस इन वास्को. तांकां टुरिस्ट येना. टुरिस्ट देंवता थंय रेल्वे स्टेशनार देंवता, पोर्टार देंवता, हांगा एअरपोर्टार देंवता आनी डायरेक्ट ते नॉर्थ गोवा चल्ले. बिकॉज देर इज नथींग इन वास्को टू अट्रॅक्ट द टुरिस्ट. कांयच डेव्हलप जावंक ना. देर इज नो रोड मॅप फॉर टुरिस्ट टू कम. टुरिस्ट रावतलो कित्याक? तो बीच सायड वयता. सो लोकल वास्कोकाराक कसलो बिझनस, कसलो धंदो, कसलो बेनिफीट जाता? गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. रिवण केप्यां 2 सख्या भावांक शॉक लागून मरण येयल्लें. ह्या प्रकरणात आपले मालमत्तेंतल्यान थेट वायरीच्या माध्यमांतल्यान वीज घेवपी घरधन्याक केपें पुलिसांनी अटक केल्ली. आतां मडगांवच्या सत्र न्यायालयान तिची जामीन मंजूर केल्ल्याची म्हायती आदोगातान दिल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. पयर 27 तारखेक रिवणा जांबळीमळ शिवसरे हांगा एक इन्सिडंट जाल्लो. 2 जाण सख्खे भाव लायटीचे वायरीक लागून तांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो आशिल्लो. ताका लागून केपें पुलिसांनी 105 ऑफ BNS हाजे अंतर्गत आरोपी जे हेजेर गुन्यांव नोंद केल्लो. आज प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज मॅडम शेरीन पॉल हांणी तिका जामीन दिल्ली आसा. 10,000ची श्युअरिटी भरपाक लायिल्ली आसा आनी बाकीची कोर्ट कंडिशनां तांणी मारल्या ती आमकां कॉम्प्लाय करची पडटली आनी आज तिका बेल ग्रांट जाल्ली. कितले जाण बेल ग्रांट जाला? ती एकूच एक्यूज आशिल्लो तातूंत. एकूच एक्यूजाक बेल ग्रांट जाली. रिवणा एकल्यान स्वताच्या भाटान शॉक येवपी वायरी घातल्यात. भाटांत येवपी दुकरांक मारून उडोवपाक लागून ह्यो वायरी बसयल्ल्याचे स्पश्ट जाले. जानवरांक मारपाक वायरी घातल्यो. मनशाचेच बळी गेले. 2 भावांच्या मरणान पुराय गांव शोकांतिकेंत आसा. ह्या मॅन-मेड डिझास्टराचेर सरकार खर दखल घेतलो वय वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. माविन गुदिनोक सुटका केल्ल्यान बीजेपीचो खरो हेत मुखार येता. घोटाळ्यांत आनीक भर घालपी असल्या मंत्र्याक सरकाराचो बरोच तेंको आशिल्ल्याचेय दिसून येता. टीएमसीन पत्रकार परिशद घेवन सरकाराक उजरावन काडले. वीज सवलत घोटाळ्यान मॉविन गुदिनोची न्याय संस्थेन निर्दोष सुटका केल्ल्यान भाजपा पक्षाचो खरो हेत उक्ताडार आयला. हाचे वयल्यान स्पश्टपणान दिसून येता फिर्यादीचेर नियंत्रण दवरपी भाजपा सरकार घोटाळे करप्यांक प्रतिबंधक म्हूण काम करपा खातीर कायद्या प्रमाण जपसालदार थारावपाचेर लक्ष केंद्रीत करिना, पूण ताच्या बदला घोटाळ्यांक राखण दिवपाचो तांचो प्रभावीपणान वापर करून सत्तेचेर आपली पकड तिगोवन दवरपाचो यत्न करता. The court also at page 173, para 139, has recorded that the investigation was malafidely conducted. That means what?
It is done with intention to keep him out. And he's trying that I am innocent. What are you innocent? This is the judgment. These are not my charges. I am quoting the judgment. Today I have not made anything of my charge. That's why I told you, I challenge him to come for a debate. And I will expose how. You may see there is a saying in the judicial process, all those who are acquitted are not innocent. And all those who are convicted are not guilty. A bogus case can be put upon you and you can get convicted. By framing, what they call it, if you are framed, you can get convicted. The acquittal in the power rebate scam of Sri Morbin Gulino by the judiciary. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. मंगळारा साखळेच्या रवींद्र भवना कुशीक बांदकाम सुरू आशिल्ल्या सेप्टीक टाकयेंत मस पडली. ह्या घडणुके उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान मशीक टाकयेंतल्यान येसस्वीपणान वयर काडली. फुडारात अशे तरेच्यो घडणुको आडावपा खातीर बांदकाम तळाचेर कितें तरी उपाय चालीक लावप गरजेचें आसा अशें उजो पालोवपी दळाचे मुखेली अधिकारी प्रल्हाद देसाय हाणें सांगलें. पळयात. म्हाका आतां हांव गणपती पळोवंक गेल्लो न्हू तेन्ना घरा कडेन येयलो आनी नाल्यार हांव घरा कडेन त्या आसलो. हांगा तुमी कोण रावना? ना हांगा हांव डेली येता वयता म्हणून गणपती आतां 5 दीस आहा म्हणून हांव घराच कडेन आसलो न्हू. हे कितें म्हणून हे टॉयलेटीक हे अजून बांदूंक ना ते? ना बांदूंक ना. अंडर कन्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्शन आतां चवथ जाली काय करची केले चिरे बी हाडून दवरल्या. हे खंयच्यान येयले असो दिसता म्हाका? अशी हे सायडीसून येयली ती. ओपन आसात स्पेस तेज्या? ओपन आहा ते. आनी आतां काडली तिका न्ही? हय काडली बरे भाशेन काडली. म्हाका 14 एक कॉल येयले की हांगा रवींद्र भवन थंय एक मस टँकान पडल्या म्हणून. आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आनी हांगा येयले आनी तिका रोप आनी खडोन तिका टँकांतल्यान वयर काडली. ओके. कोण कोण कितके जाण आसले तुमचे पर्सनल्स? आमी जवळ जवळ 6 फायर फायटर, एक ड्रायव्हर ऑफिसर आनी हांव टीम वर्कान तिका भायर काडली. अश्यो केसी भायन बी पडपाच्यो कित्याक घडटा ह्यो? म्हणजे मोस्टली ज्यो टँकी आसता त्यो ओपन दवरतात ते आनी तांकां एक इन्स्ट्रक्शन आसपाक जाय की त्यो ज्यो टँकी बांदतात त्यो करपाक जाय जावं किंवा ताका कितें तरी सेफ्टी घालून हे करपाक जाय. त्या खातीर अश्यो इन्सिडंट घडत आसा. म्हणजे हालींच्या हालीं खूब घडल्यात? हालींच्या हालीं खूब घडल्यात. कुत्रे, माजरां तशेंच म्हशी कितें मनीस सुद्दां पडपाची शक्यता आसता. सो त्यो टँकी आहा त्यो ओपन दवरपाच्यो न्हू. शक्यतो तेंच्यांनी एक तर सेफ्टी घालपाची किंवा पुरपाच्यो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. चवथीचो घोस्त लोक काडत आसा. तांच्या उमेदीक ओतो आयला. ह्याच नेटार सगळ्यांनी गणपती उत्सवाक देखावे केल्यात. गोवा 365चो कॅमेरो तुमकां देखाव्यांनी नटिल्ले चवथीचे दर्शन घडोवन हाडटा. पळयात गोंयचे कांय आकर्शक चवथीचे देखावे.
11 दिवस गणपती उत्सव चलता आणि हे आमच्या 11 दिवस आमचे विविध कार्यक्रम असतात. ही सुंदर अशी मूर्ती गणरायाची प्रस्तुत केल्या प्रमोद मोरजकर यांनी. तसोच आकर्षक असो देखावो संत गोरा कुंभार ह्यो हांगासर बऱ्या रितीन केल्लो आहा. आगरवाडा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना 2010 सालात झाली आणि त्या उपरांत या मंडळान अनेक कार्यक्रम केले. तातूंत चित्रकला स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा ह्या सारक्यो स्पर्धा घेतल्यो. त्याचबरोबर ह्या व्यासपीठाचेर महिलां खातीर पेडणे तालुका पातळीचेर भजनी स्पर्धा जाल्या. आज आमच्या मंडळाची 16 वर्ष आसा. यशस्वी वाटचाल चल्लेली आसा. फुडें एक आमचे ह्या मंडळाची एक हेतू आसा, एक स्वताची एक म्हणजे गांवची अशी एक बिल्डींग जावची म्हणून अशी. ह्या वर्सा पारसे गणेशोत्सव मंडळ 49 वर्सां ह्या वर्सान पदार्पण करता आणि फुडल्या वर्सा आमी हे मंडळाक 50 वर्सां जाता आणि ह्या वर्सा तयारी करतना हे 49व्या वर्सा अख्खे गांवाचे लोक आमकां आयज मदत करपाक आयिल्ले आसा. त्याच बरोबर आजची ही मूर्ती आसा ह्या वर्साची 49व्या वर्साची गणेश मूर्ती आसा ती आमकां राजेश फडते यांच्यांनी दिल्ली आसा. त्याच बरोबर आमचो तुम्ही पळयता जाल्यार हो सीन जो आसा स्वामी समर्थाचो प्रकट जो हेजो आहा न्हू तो सीन तो आयज आमी ह्या वर्सा केलेलो आसा.
तेच बरोबर तेंची लिला जी आसा जेणी लोकांक कशी हेल्प केली किंवा लोकांक कशा प्रकारे तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें ते आयज आमी ह्या चित्राच्या द्वारे दाखोवपाचे प्रयत्न केलो आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. सप्टेंबराची सुरवात पावसाच्या हवामानाक लागून जाल्या. गोंयांत आनीक एक वादळी सप्तक येवपाची शक्यताय आसा, कारण IMDन आपलो अलर्ट अद्यावत केल्लो आसा. 2, 4 आनी 5 तारखे खातीर येल्लो वॉर्निंग आनी 3 तारखेक ऑरेंज अलर्ट. येता त्या दिसांनी उटंगराचो पावस पडपा सयत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 5 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. येल्लो अलर्ट 2, 4 आणि 5 सप्टेंबराक, ऑरेंज अलर्ट 3 सप्टेंबराक. खूप उटंगराचो पावस. बुधवारा वादळी वाऱ्या सयत सगळ्यात चड पावस पडपाची शक्यताय. कांय वाठारांनी झाडां पडप, हुंवार येवप, दरड कोसळपाची भिरांत. तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.